म्हापशें नगरपालिका आसगांव कम्युनिटीचे जमनीचेर अतिक्रमण करून थंय कोयर डंप करता। हाचे खातीर उदक दूषित जाला। देखून गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन कागाळ केल्ल्याचे कम्युनिटीचो एटर्नी नेल्सन फेर्नांडीस सांगता। मिटिंगान कितें जालेली की हांवें ऑक्टोबरान कंप्लेंट केलेली की आमची ही जी जमीन आहा सर्वे नंबर 145 36,000 स्क्वेअर मिटर आणि सर्वे नंबर 144 40,000 स्क्वेअर मिटराचे 42,000 स्क्वेअर मिटराचे म्हापसा म्युनिसिपालिटीन एनक्रोच केले आनी थिंचोर कंटिन्युअस इनसेसंट डंपिंग करता नॉन स्टॉप। सो हांवें कंप्लेंट केलेली ती डंपिंग बंद करप म्हणून, कित्याक आमचे जे गांवचे जे लोक आहा तेंच्या वेलान आणि जे आमचे पॉन्ड बीन आहा सगळे वॉटर बॉडी आता पॉल्यूट जालेले आहा। जाल्यार सोमाराक गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान घेतिल्ल्या सुनावणेत कम्युनिटात जमनीचेर नगरपालिकेन कोयर डंप करप बंद करचें, तशेंच कोयर डंप करपा खातीर कुचेले दिल्ल्या जाग्यार डंपिंग सुरू करचें आनी हे विशीं एक्शन प्लॅन दिवचो म्हण नगरपालिकेक मंडळान आदेश दिल्यात। आमी आयकून घेतलें आनी ताका सांगलें की पयलीं जो ओल्ड डंप आसा थंय तुमी डंपिंग कंटिन्यू करपा जायना। ह्या पयलीं तांणी डंपिंग एश्युरन्स दिल्ली आमकां, आमी स्टॉप करतले म्हणून। तांची काही डिफिकल्टी आसा, कुचेली तांकां जमीन दिल्ली आसा नवी, ती जमीन तांणी ऑपरेशन करपा जाय, तांणी थोडो टायम मागला। सो तो टायम लागून आमी सांगलें कितें बेगींतल्या बेगीन तुमी ती कुचेलीची स्पेस आसा ती चालू करची। ताजे खातीर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटचे स्टाफूय तांचे वांगडा उलोवन तांचे कितें इश्यू आसा ते रिजॉल्व करून ती बेगींतल्या बेगीन करपाक करतले आनी तांकां सांगलें डिस्कस करात आनी फाल्यां आमकां तुमचो तो एक्शन प्लॅन आमकां सबमीट करात म्हणून। प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार।